अम्मయ్య आईची दिवस एकदाला. फर्स्ट आईची एक्झाम कशी झाली म्हणतो सांग. एक्झामला कशी ना बोलायचं ग. आपला क्वेश्चन बरोबर आला. क्वेश्चन बरोच नाही माराया, त्या क्वेश्चनाक आन्सर बरेला की हांव कसं नाही रिॲक्शन दिवच पुढे तो वचून झाला. आन्सर बरोला ना, राईट की रॉंग म्हणून गोत ना. हा एक मास्टर मिगेल मर्यादा काढता. इथे हा अशी राग थंडीत असं म्हण रे, कसं की पीटीके घालतास कसं नाही सांग. इथे त्या ಹೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅಸಿಲ್ಲ. तिने 2 फ्लॅट घेतला के. त्या फ्लॅटांत पुरा यसके येता. स्विमिंग करियत के, गुंडा खेळता जाल्यार खेळयत के, सकट असके. आम्ही वरे वचे माहिती, आम्ही वरे एक फ्लॅट घेऊया आणि एक माळे तुकून अनेक माळे वच्चे का चमकून उसका म्हणना के. ते एक लिफ्ट असके, तंतु ब्राबलेस आहे के त्यांची फोन सोडत के. आणि हंगाचे म्हणके करंट वच्चे उद्दा नाशे असे तशी प्रकसने समस्या ना के. आणि ती ಹೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ माय सांगता आशिल्ली ते फ्लॅट पुरा रातचे कमणे क्लास के वॉचमॅनच के येते. आणि बोर जाल्ले रे चिक्के एक घर तुकून अनेक घर गेलेच आहे के पुरा जण येऊन उलयता के येते. हंगाचे म्हणके एक घर तुकून अनेक घर मस्त दूर ना के लग्गी लग्गी घर तंतुला असेल जेवण पुरे उलयता ते म्हाका पटंग मारू कनी लायक जाता. आणि कसं नाही फंक्शन आणि कोरका जाल्यार आम्ही हॉल सुद्दां नसका म्हणना के. ते फ्लॅटान तुची वयर एक हॉल म्हणके असके येता थंयची फंक्शन आणि करूयात के. हे पुरं घेवचक मगेल दुड्ड काही असं मला ते. हांव आफ्टर ऑल एक सामान्य मास्टर स्कूलाचे. इथे ताक्क बरे टेन्शन कोरका म्हणना के. ती सांगता आशिल्ली तुमका दुड्ड ना जाल्यार रे तुम्ही कसं नाही टेन्शन करचे नका. बँकान तू ताका सांग की महिने ई भरले जाल के. ई मी नाही मारत त्या EMI कळवा. आणि त्या EMI भरची कोण हंगा आमगेल घरकडे काम म्हणता सोच हांव एकलेनची. आणि त्या तितलं सुलाभ ना ताजे वाडे सकड ॲड जाता कितलं जाता गोतोस तुका. इथे कसं नाही पुणे करून घेऊया. इथे मी गेले एक ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಗಾರ असा त्या विकून आणि हांव एक ಸ್ವಲ್ಪ ಒಟ್ಟು केलेला असा त्या सकट दिवन आणि ಸ್ವಲ್ಪ बँकातून लोन काढया. कसं नाही पुणे ಒಟ್ಟು करून प्लीज घेऊया. इथे म्हाका फ्लॅटांत राबका म्हणून मस्त आशे जाता असा. आमगेल गुंडाक हांगा घरांत लागगी खेळचे कोणी फ्रेंड्स ना. थंय फ्लॅटांत गेल्यार मस्त फ्रेंड्स आनी मेळटात ताका. अण्णा वय ना घेऊया प्लीज अण्णा प्लीज. म्हाका खेळचेक मस्त फ्रेंड्स पुरा मेळटात अण्णा. आम्ही होमवर्क पुरा ಒಟ್ಟು करूयात ओजी येत. प्लीज अण्णा प्लीज. जाय तो माराया त्या कसन म्हणून हांव आलोचन करून सांगता गो. हांनी सांगची पडलेलं रे हांका इंटरेस्ट ना की म्हणून. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಸಲ್ ಪುರ ವಿಷಯ ಕೋಣ ಬರ್ತಕ್ಯ ಬತ್ತೆ ತಂಗೆಲ್ ಪುರ ಪೊಳೋಚೆ आणि हंगा मिगेल मत्ती खावचे. हे सकाळ टेन्शन घेवचे बदलाक एक ಸ್ವಲ್ಪ हांव TV पळयता मॅच असं. टेन्शन नाशी एक ಸ್ವಲ್ಪ मॅच पळया म्हळ्यार हंगा मॅच अंतरे त्या कसन की हाऊसिंग लोनाचे ॲड दाखयत आसा ते. शा हा पळयली वयता बँक हाऊसिंग लोन के. हो घर घेवचेक लोन दिता के पळया ती. म्हाका जाई हांव घेना. फ्लॅट घेऊ का म्हण सवे जाल्यार दुड्ड ना म्हणून टेन्शन वे. आताची आम्ही तुमगेले इश्टाचे फ्लॅट उणे रेटारी मेळचे तशें करता ती हाऊसिंग लोन. हां वय फ्लॅट जाव का. महिन्याक खाली 30,000 भरल्यार पुरो तुमगेले स्वप्नाचे एक फ्लॅट तुम्ही करून घेवेत. इथे पळयली वे खाली 30,000 भरले पुरके. प्लीज इथे आम्ही वर एक फ्लॅट घेऊया. आत्ता बँक वच्या खाली 30,000 म्हणून तांणी सांगची गो. आता मेगेल सांभाळान हांव 30,000 दिला रे
म्हाका कसन व्हरता? इथे हांव वरे कसं नाही पुणी ट्युशन जावं कसं नाही कसान काम करून दुड्डू ಒಟ್ಟು करता प्लीज इथे घेऊया. हा जायत मरे ती तुक्का चिटलं धैर्य असू म्हणून सांगताना हांव कसं लेक नक्क म्हणचे जायत मुखरसूया. ಅತ್ತ ವಚನ ತುಮಕೆ ಚಾ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಪಾಯಸ ಪುರಾಯ್ ಕೋರ್ನಾಟ. हेण ह्या नमुने गोड खावशिल्यार म्हाका शुगर येता की म्हणून. ओ हो मामनी माय ये बैसा. हां ओ बसले ना त्याला मुखरसिया कसं नाही कन विषय आयलेला? ते आमका घरा वयर एक लोन जाय आशिल्लें. घर घेवचे खातीर घराक लोन दिवचें आयकलां. हें घरा वयर लोन हांव कशें दिवचें माये? ए न तूं बैस मारा ती हांव उलयता कसन म्हणून. तूं उलयल्यार येडवट्ट जाता. मामा कसन म्हण रे आमके हावसिंग लोन जाय आशिल्लें. तुमगेले बँकाचे टीव्हीन तो ॲड आयले हावसिंग लोन दिता ती कसन की उणें EMI येता म्हणून सांगून ताचे कडेन प्रोसिजरची काही सांगेत की कसन म्हणून. मम्मा आमगेले बँकान तो हावसिंग लोनाक एक 9% इंट्रस्ट तें एक 30 वर्साची टर्म आनी तुमकां EMI एक 30,000 भरच्याक पडटा म्हयन्याक. जाल्यार तुमगेले घोस्कर हांव नो इंट्रस्टार लोन दिता. खने इतलं पुरं सांगू नो इंट्रस्ट आरवा इथे आम्ही वचा विंगड बँका पळया हांका दिवचे काही इंट्रस्ट ना के म्हूण. माये हांव नो इंट्रस्ट म्हणलें न्ही लो इंट्रस्ट म्हणून सांगिल्लें. मम्मा तुमी ताका एक फॉर्म मेळटा ते फॉर्म फिल करा ती मागीर ताका सुमार सकट प्रोसिजर आसा केलो सकट डॉक्युमेंट्स तुमी दिवचे आसा ताची प्रोसिजर हांव कसं म्हणून सांगता. हां जायत मम्मा ते फॉर्म दिया ती आमी ते फिल करून न्हू फाल्यां हाडून सबमीट करता ती. लोन अप्रूव्ह जाल्ले आणि आम्ही फ्लॅट वता ती आणि आता हा वरे व्हडस तिके मागीर फोन करून सांगेत आम्ही वरे फ्लॅट घेतला म्हणून. हां जायत मरे ती आतां आमी कशी फ्लॅटाक वतात ना ह्या घरान तो आमी आमगेले व्ह्युअर्स लायक ಸ್ವಲ್ಪ क्वेश्चन्साक आन्सर दिवंक न्हू फ्लॅटाक वचा. होय इथे जायत. आर वासदेव शणै हांनी आमगेले व्हिडियोसाक मस्त राखता आसा ती म्हूण सांगल्यांची. आर वासदेव शणै मॅम तुमकां मस्त धन्यवाद. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभा विनय हांणी निमगेला. आर दी कार्टून लायक कॅरेक्टर्स इन द व्हिडिओज कॅरिकेचर ऑफ रियल माय अँड मामू? प्रभा विनय तुमका नमस्कार. हे कॅरिकेचर नाही हे कार्टूनाचे फिक्स्ड कॅरेक्टर्स. सुमा सुरेश हांगेल क्वेश्चन पातोळी माय पातोळी पातलोन जाली की म्हणून. सुमा सुरेश तुमका नमस्कार. पातोळी पातलायता आसा. नेक्स्ट क्वेश्चन अनंत नायक हांगेले. पातोळी माय तुगेले बामणाल नांव खोट्टो आनी पुत्तल नांव पात्रोडो जावंक आशिल्लें. अनंत नायक माम नमस्कार. बारी गम्मत असं नाव. विष्णुदास जी शानबाग हांगेल क्वेश्चन कसं म्हणल्यार रे हाऊ पाकिस्तान शूड हँडल द करंट सिनारियो ऑर क्रायसिस इनपुट्स फ्रॉम माय वूड बी वेलकम. विष्णुदास जी शानबाग माम तुमका नमस्कार. तुमगेल प्रश्न का म्हाका कशी उत्तर दिवका म्हणून कळतना कसला म्हळ्यार रे हाजी के पॉलिटिक्सान तर मागशी. नेक्स्ट क्वेश्चन यशोदा प्रभू हांगेले. माय 7-year-old डॉटर इज अ बिग फॅन ऑफ पातोळी माय कॅन शी गेट टू मीट हर एनी डे म्हणून निमगेला. यशोदा प्रभू तुमका नमस्कार. तुमगेल चरडान सांगिल्लें उत्तर आयकून म्हाका भारी खुशी जाल्या. शुअर हांव एक दिवस तुमकां मेळटा. तुमगेल चरडान नांव कसं न्हय देव बरें करो. सुदेश कामत हांणी निमगेला पातोळी माई तुमगेले फेवरेट रांदे कसं न्हय म्हणून. सुदेश कामत तुमकां नमस्कार. म्हगेले फेवरेट म्हण खंयचे ना जाल्यार म्हाका तिगे दाळितो आनी चणे अशी म्हळ्यार भारी प्रीत. विद्या बाळिगा आणि सत्येंद्र भट हांणी आमकां विशेष पेटयला तुमकां मस्त धन्यवाद. आमगेले आयचे एपिसोडाचे लास्ट क्वेश्चन चैत्रा सौकूर हांणी निमगेला. पातोळी माई तुमी केदनाय खुशींत आसताची विंगड जनाके खुशी जेवचे म्हणके एंटरटेन करताची हें खुशीचें सिक्रेट कसं न्हय. चैत्रा सावकूर तुमकां नमस्कार. खुशीचे सिक्रेट कसन म्हळ्यार आमी केन्नाय कोणा लेगीत कसं न्हय एक्सपेक्ट करचेच ना. आमगेल मना खुशी जाव तशें आमी काम करता आसल्यार आमी केन्नाय खुशीर आसत. तेंची म्हगेलें सिक्रेट जायत.
इतले क्वेश्चनाक आन्सर केला आणि खंयचे क्वेश्चन सोडून गेला जाल्यार आमी मुखारची व्हिडिओन ताका आन्सर करता ते. आणि आयची व्हिडिओ हांगा काही राबयता आसा हांव फ्लॅटा वचून पॅकिंग करू कसा. आमी नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटाची. धन्यवाद. तुम्ही आणि काही पातळ माई यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणे जाल्यार आतां वचून सबस्क्राईब करा ते. आणि केला जण सांगता असता ते आमकां तुम्ही घालचे व्हिडिओ खंयचेय कळना म्हणून. ते तुम्ही कसं करता म्हळ्यार थंय एक बेल आयकॉन आसा घंटे म्हणके तें प्रेस करून नोटिफिकेशन तो ऑल म्हण दिल्यार तुमकां आमी घालचे प्रति व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येता. तेन्ना तुम्ही कुठले पळोवेत जायत. हांव आनी येता.